Vasolo हांव पयस गेला आतां तरी लागीं सोरता म्हाका वाटो सायत्यो चोला आतां तरी परतून येता जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला आतां तरी वळखून घेता भाव भयणाचेर पातो केला आतां तरी माफी मागता ल्हान व्हड पातक हांवें केला A31, page 16. Sorves pora ekляц deva, sasnang no mantuka. Sorves pora ekляц deva, sasnang no mantuka. Tumbo vorto, tumbo dvidar. Tusi moima sogliak fanta tumbo vorto tumpo dvidar tusi moima sogliak fanta sorves pora ekляц deva Sasnang no mantuka Sorves pora ekляц deva Sasnang no mantuka बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं म्हजे मोगाळ बाबळीनो आज मंगळार देखून तुमी जायते कोडयेन थावन हांगा आयल्यान बायग्योन आंतोनीक मान दिवंक आनी तुमच्यो गोरजो घेवन ताचे फुड्यान घालूंक बाबार्थान तुमी आयल्यात जरूय आमी पिराचीत काळांत आसां आमी ओ मंगळार किरीत मंगळार म्हूण समोरुमतांव बायग्योन आंतोनीचीच विनोंती मागून आमी ही मिसां भेटयताय जरूय वाचपां पिराचीत काळांतलीं पूण मीस बायगोंत आंतोनीच्या मनाक हे भाशेन आमी हो मंगळार समोरुमतांव आनी बायगोंत आंतोनीची मोजत ह्या पिराचीत काळांत आनी अदीक करून ह्या उत्सवीक वर्साक आमी भरपूर मागतांव सगलें आमी आमचें घेवन आयल्यान तें ताच्या मुखार घालुया आनी आमच्या कॉन्फ्रात भावांनी हो देखावो तयार केला Behold the man ओ पळय आहा तुमचो मनीस पिलात आपलो म्हणिना तुमचो मनीस तुमी हाडला आनी तुमी म्हजे कडेन मागला ताका मरणाचें फरमोळ मारूंक तुमचो मनीस आनी जेन्ना ओ पळय आहा तुमचो मनीस तेन्ना आमी जेजूक पळयता तेन्ना आमचीं पातकां घेवन तो थंयसर आहा तुमचो मनीस तुमचीं पातकां तो घेवन आहा ओ देखावो आमकां जुगडास करतात ते देखाव्याची नदर मारता आसतना आमी पातकी आनी आमचें पातक आमकां सोबे माजार देव दाखोवन दिता ह्या पातकाक लागून तुमी म्हज्या पुताक कुर्सार किळायला आनी उत्सवीक वर्सांत ही कुर्सार किळायलोली इमाज आमकां उगडास करता की ओ पळय आहा तो तुमचो मनीस तोच आमकां सोडवण दिता हे मनान धरून हें दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटोवंक सुरू करुया आमचें पातक उडकून घेवन
हांव पातकी सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव चरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सौर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूट कोर सोम्या काकलूट कोर काकलूट कोर Krista kaklud kor, Krista kaklud kor, kaklud kor. Somya kaklud kor, somya kaklud kor, kaklud kor. प्रार्थुया देवाक आर्गां दिवन हे मिसाची ते स्वाम भेटयता जेनिस फेर्नांदीस तिचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान बायगो तांतुनीचे मजतीन तिचेर आपली आशिर्वचनां वतो म्हण आनी कुडीची आनी मनांची भलायकी तिका फाव करूं जाय त्यो गरजो घेवन तुमी आयल्यात त्यो गरजो हांव सदांच बायगो तांतुनी मुखार घालता जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात सगळे तरेचे काळजाचे प्रॉब्लेम आहात तांकां जांकां स्ट्रोक जाला चाकळून स्ट्रोक जाला आनी बरी जातात तांचे पासत जांकां कातीचीं दुयेंसां जाल्यात वेगवेगळी कातीचीं दुयेंसां जांकां कॅन्सर आनी ट्युमर जाला जांकां ब्लड कॅन्सर जाला ल्युकेमिया जांकां आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिझम जाला थोड्यांक आल्सर आनी एसिडिटी आनी जिरोळेचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत किडनी प्रॉब्लेम डायलिसीस करतात लिवर सिरोसीस तांचे पासत मागुया दियाबेत जाल्यार जायतीं जाण डायबिटीक आहात तांचे पासत मागुया थोड्यांक ब्रोंकायटीस लंग इन्फेक्शन न्युमोनिया जाल्ली आहा तांचो उगडास करता जायते जाणांक इल्ली टायरॉयड जाल्ली आहा आनी टायरॉयडीक लागून जायते सोंसतात तांचो उगडास करुया थोड्यांक दोळ्यांनी सारकें दिश्टी पडना दोळ्यांचे प्रश्न आहात कानांचे प्रश्न आहात तांचे पासत मागुया जायतीं जाण भुरग्याचें देणें सोदूंक हांगा येतात आनी जायते जाणांक बायगोन हातून दिल्यान भुरग्याचें देणें पूण हांगासर जायतो लोक येयत आहा भुरगे ना म्हूण हांव तांचे पासत मागता तांचो उगडास आमी कोत्ता कोणाक जिविताचो सांगाती सोदतात तसलीं जायतीं जाणां हांगा येतात जिविताचो सांगाती आमकां जाय ही मागतात बायगोन तांतुनी कडेन तांकां पुरतो आनी पुरते जिविताचो सांगाती आनी सांगाती फाव करूं म्हूण मागुया जायते जाणांच्यो वस्तू शेणल्यात आनी असल्यो शेंडिल्ल्यो वस्तू मेळूंक बायगो दांतुनीची विनंती ती मागतात तांचे पासत मागुया जायते जाणांची बाठां बेसांची भांगाराची घराची केस्तांव आहात आनी जायते कडेन इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स घालून भाव भयणी कोर्टांत वचून एकामेकाचेर आड घराणी घालतात ते सगळे बरे भशेन सुटावे जावंक मागुया मागीर जायते जाणांक एक्सिडेंट जाला आनी जखमी जावन आसात घरांनी तांचे पासत मागुया जायते जाण नोकरी सोदतात तांचे पासत मागुया जायते जाण तांचे मेडिकल टेस्ट जावपाचे आहात तांचो उगडास करुया भुरगीं थोड्यांच्यो एग्जामी जाल्यो आनी थोडी दुसरे एग्जामीक तयार जातात तांचे पासत मागुया जी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात तांचो उगडास करुया आनी जायते तरेचीं भुरगीं जांकां उलोवंक जायना जी ऑटिस्टीक जावं डावन सिंड्रोम आहा तांचो उगडास करुया
ह्यो सगल्यो गरजो आनी तुमच्या काळजा मनांत आसात त्यो हे वेळार बायगोंत तातूंनी मुखार घालुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत तातूंनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लोकगोंडेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताजी आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडले. लोकांक साबून तांणी इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सगलीं म्हणया, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोवं नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. ताच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत हावन सर्वेस्परान वडो घालो. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista, Raisasnik moimencia, wakani tuka Krista. Amen. बीन देवाचें उतर
आनी जेजू तो वंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Wakani tuka Krista, Raistasnik moimecha, Wakani tuka Krista. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेतांतूय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवानी म्हणलें, हांव वेतांतूय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण आमकां सांगूंक सोदता वय. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिनान जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलेंच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. ते पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळून येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तुंगेन हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबी आसा. ताणी म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, जेजूची अस्मिताय कोण तें आज तो सोबे माजार दाखोवंक दिता. आनी आपूण कसो आसा आनी आपूण कसो बापाच्या संबंदान जियेता, हे दोन वस्तू आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा. He gives us his existential experience and experiential experience. Existential, how he exists, तो कसो आहा, आनी ताचे संबंद बापा कडेन कशे आसात ते. ह्यो दोन वस्तूंचेर आज तो आमकां शिकोवन दिता. हांव आसां तो, हीं उतरां मोइसेसाक देवान सांगलेलीं. तूं कोण, तुजें नांव कितें म्हूण सांगचें लोकांक. हांव आसा तो अशें म्हूण सांग. आय हू एम. हीं उतरां फकत देवाकूच लावंक जातात. हीज एक्जिस्टन्स, तो आसा. तो आसलो, तो आसतलो न्हय, तो आसा. दॅट्स कॉल्ड एक्जिस्टन्स. ताका जल्म ना, ताका मरण ना, आसा तो देव. हांव जो आसा तो, हे वेळार तो आपली अस्मिताय बापाक तिंकून दाखयता. हांव आसां तो, आनी देव म्हणटा हांव आसां तो, म्हणजे देवाचोच पूत, देवाचीच प्रतिमा, देवाचो रूपकार आमचे मदें. ताका पयलो आमी देवाक पळयता. देवाक रूप ना, देवाक आंग मास ना, पूण जेजू रूप घेवन आंग मास घेवन आयलो. देखून आमी म्हणटा सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
बापाचें सैम ताका आहा आनी देखूनच ताका पळयलें म्हणटच आमी बापाक पळयता. तो वयर तावन आयला म्हणटा तो, हांव वयर तावन आयला, हांव वयलो आनी तुमी खायले. अंतर आहा कित्याक हांव पातका विणे आहा. हांव तो म्हणटा तो पातका विणे देव. ते पासून देव आयला, आमचे मदीं आयला, पूण देव फरक दाखयता. हांव पातका विणे, हांव आसां तो. आनी ते पासत जेजू आपले उदेशी आमकां बापा कडसून वता. हाका लागून दुसरी म्हळ्यार संबोवन हांव आनी बापेक तो सांगिना हांव कांय करिना, तो सांगता तेंच हांव कोत्ता, तो उलयता तेंच हांव उलयता, हे संबोवन बापा आनी ताचे मदें. कित्याक तो आनी बाप एक जाल्यार तांचे मदें संबंदूय आसात. पूण एक वस्त तो हांगा म्हणटा ती म्हळ्यार, आनी ती वस्त एकदम गरजेची, तो वयर तावन खाला आयला, खाला तावन आमकां वयर व्हरूंक आयला. हें जावन आसा एक चावी. वयर तावन खाला आयला आनी खाला तावन आमकां वयली आपल्या बापाची पुद्दो करूंक तो आयला. आनी ते पासत वयर आनी खाला मदें मोदें उमकळटा तो एकलोच जेजू. स्वर्गा मदें आनी प्रितमे मदें एकलोच उमकळटा तो जेजू क्रिस्त. तो जावन आसा मोदेस्ती, बापाचो मोग आमकां हाडूंक आनी आमकां बापाशी व्हरूंक, आनी सगलें ताचेच उदेशी जाता. ताच्या भायर दुसरो मोदेस्ती ना, अशें बायगन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. आमकां एकलोच मोदेस्ती आसा. आनी पवित्र सभा म्हणटा सगले सांत भोक्त आंकवार मेरी जेजूच्या मोदेस्तीपणांत वांटो घेतात. ताचे भायर मोदेस्ती ना. सांत भोक्त आहात, बायगोंत आंतोन आहा, आनी बायगोंत आंतोनीक सोदूंक आमी येता. बायगोंत आंतोन जेजूच्या मोदेस्तीपणांत भाग घेता. आनी देखूनच बायगोंत आंतोन तर इतल्यो वस्तू कोत्ता ज्यो कोणाक सांताक देवान पदवी दिवंक ना, ती बायगोंत आंतोन जेजू उदेशीं कोत्ता. तो जेजूक इतलो लागीं आहा. जे संबंद बापा मदें आनी जेजू मदें आसलेत ते संबंद बायगोंत आंतोनी मदें आनी जेजू मदें आसात. आनी देखूनच जायना ती वस्त तो कोत्ता. बोडवो गाब्रिएल म्हणटालो आंकवार मेरेक, देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. हो गूण देवान बायगोंत आंतोनीक दिला. आमकां इतिहास सांगता, नथींग इज इम्पॉसिबल विथ दीस सेंट, द सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल. जायना त्यो वस्तू करून दितलो. आनी ते कशें करून दिता तो? कित्याक तो जेजू कडेन एकवटान आसा मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान. देखूच ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आहा तें आमकां दाखयता. देवाचें उतर घेवन आसा. देवाच्या उतरांतल्यान आनी मागण्यांतल्यान बायगोंत आंतून जेजूक एकवटून आसा. आनी ताचेच उदेशी जायना त्यो वस्तू त्यो करून दिता. जाय त्यो वस्तू जायना त्यो तो करून दिता. गेल्ल्या मंगळाराक एक आवय म्हाका अशें सांगूंक लागली, फादर, आपलो पूत काम कोत्ता आनी ताका 2,000 पाग म्हयन्याक, म्हणजे ओडतूच नासतलें. 30 दीस काम करून ताच्या हातान 2,000 पडटात. आनी तो सगळोच निराशी जाल्लो आहा. हांवें मागलां ताका बरें काम दी म्हूण. आनी तो म्हणूंक लागलो, मामी आपूण सिओले वेता, हांगासरली न्हय ती पेरनेची मांद्रेंची दिसता म्हाका. आपूण सिओले वेता. आनी तो वेता आसतना आपणें ताचे कडेन 50 रुपया दिले आनी सांगलें, हे बॉक्सांत घालता आसतना, कलेक्शन चलता आसतना तूं म्हूण बायगोंत आंतून हांव 50 रुपया घालतां, पूण म्हाका 50,000 पाग दितलो एक जॉब दी, एक सर्वीस दी. आनी तो म्हणटा तो घालून येता म्हणसर रोखडेंच ताका तारवार वचपाचें जालें. आनी ताणें बरयलें ताचें पाग 50 आनी 3,000. पळय म्हणटा कसली, हांव ओगीच उरलो, म्हज्या तोंडांतलीं उतरां सुटूंकूच नात. म्हणजे हे आवयचें मागणें कसलें खोल भावार्थान केल्लें मागणें. म्हणजे हांव दुडवांनी सांताक घेता न्हय, पूण हें म्हजें धाकटुलें 50 रुपया,
पूण ते मागीर 50,000 करून दी. हो भावार्थ आवयचो. ह्या पुताक घडी तितलो भावार्थ आसचो नासलो, कित्याक तो निराशी जाल्लो. पूण तिणें ताका हे भाशेन शिकयलें. आवयो त्यो मागणें करूंक शिकयतात भुरग्यांक. आवयो तांच्या काळजांत भावार्थाचें देणें घालचें घालून मागणें कशें करचें. तुका जाय ती वस्त देव दितलो, ती जाणा आसली. जायना म्हज्या पुताक 2,000 पगार आहा, म्हज्या पुताक 2,000 कशें ताचें जिवीत चलूं येता. ताका अदीक पगाराची गरज. आनी आवयचें मागणें बायगोंत आंतोनीन आयकलें आनी इतल्या देण्यांनी जायना ती वस्त तो करून दिता. आनी हें कित्याक आमी देवाचे पदवेचेर पातयेता. जेजू म्हणटा जे वेळार म्हाका वयर काडटलेत, वयर उबारतलेत, तेन्ना हांव सगल्यांक म्हजेशी हाडटलो. दुसरे कडेन जिवांच्या वर्तमानांत म्हणटा. आनी ते पासत ह्या उत्सवीक वर्सान हो देखावो आमकां आदार दिता. जेजूक वयर उबारला आनी जेजूक वयर उबारून ताचेर नदर घालूंक आमकां आपयता. जें पयलें वाचप आंकड्याच्या पुस्तकांतलें आमकां तशें सांगता. सगल्यांक लोकान देवाचेर आड पाप केलें, देवान तांकां खास्त लायली आनी खास म्हळ्यार विकाडे सोरोप धाडले. विकाडे सोरपान साबून सगळीं मोत्तालीं. आनी मोइसेस मागता देवा कडेन, मोइसेस मोदेस्ती, सायबा अशें करिनाकाय, ह्या लोकांक साल्वार कर. म्हाका बरें दिसना हो लोक, तुजो लोक मोत्ता तो, साल्वार कर तांकां. मोइसेस मोदेस्ती जाता, देवाची पदवी आपयता लोकां मदें. आनी देव ताका सांगता पितूळचो सोरोप कर आनी वयर एका खांब्यार उबारून दवर आनी लोकांक सांग ताचेर नदर मारता ती वाचतली. कित्याक तें सोरपाचेर नदर मारून कोण बरो जायना. सोरोप देंवचार, सोरोप सोयतान आनी ताचेर नदर मारून बरीं जातात. हें आमच्या धर्मांत ना. पूण कित्याक बरीं जालीं? देवाचें सांगणें अशें, तुमचें पातोक सोरपा भाशेन विकाडें पातोक. तुमचें पातोक तुमी मानून घेयात. विकाड्यो कोरण्यो तुमी कोत्तात. वीक आहा, सोरपान वीक आहा, ते भाशेन तुमकांय वीक आहा. मोतीन दवर, हें तुमचें पातोक उमकोळटा, ह्या पातकाचें बोगसणें मागात. सोरपान सोडवण दिवंक जायना, पूण तुमचें पातक उडकून सोडवण मेळटली जाल्यार पाप उडकून घेवंक जाय. ह्या पापाची ओळख मेवली म्हणटूच मागीर हांव तुमकां सोडवण दिता. हें तें पाप आमचें. म्हाका वयर उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजे सरशी हाडटलो. तांचें पाप हांव काडटलो, तांकां नितळ करतलो, तांची शुद्धी करतलो. म्हज्या गायाड केल्ल्या गाव्यांतल्यान रगत आनी उदक व्हांवता, त्या रगतांत आनी उदकांत हांव तुमकां नितळ करतलो आनी तुमकां युक्त करतलो, असो जेजू आमकां सांगता. ते पासत ह्या उत्सवीक वर्सान आमकां अदीक देव तारण दिता. ते पासत हांव तुमकां सांगता, इगोर्जीन तुमी येतात तेन्ना तुंय दिमी घालून फाटल्यान ताचेर नदर मारूनच रावात. तो आमकां सोडवण दिता. तो आमकां सगळे बरेपणान भरता. ताच्या पदवेंतले बायगोंत आंतून आमकां कितें तरी वांडटा. तर मोगाळ बांबडीनो, कुर्सार खेळायलोल्या जेजूचेर जाका उबारला संवसारा आनीक प्रितमे मदें ताच्यांतल्यान नीज सोडवण आहा. तो आल्तारार येतलो. आल्तारांतल्यान आमच्या काळजांत येतलो आनी आमचें पाप ओळखून घेवन, ह्या पिराचीत काळांत आमचें पाप ओळखून घेवन, पापाचेर निशेध मारून आमचें भितरलें आनी भायलें सगलें लिंप करूंक, शुद्ध करूंक आमकां आदार दितो. ताचेच कडल्यान हें देणी आमकां समेस्तांक आयच्या दिसाक मागून घेवया. सगलीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवाच्या म्हऱ्यांत बायगोंत आंतोनीची विनंतीन मागुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपले पोरजेचो मोग करूं आनी आपले पोरजेक ताय व्हड हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकचो तालो भुक्ती पोळ्यान मारता उलो. आमी सगळीं एकामेकाक सदांच बगसूंक तयार आसूं आनी जेजू भाशेन शांत आनी ल्हानवीक काळजाची जावं बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकचो तालो भुक्ती पोळ्यान मारता उलो. हे मिसा बलिदानांत जेनिस फेर्नांदीस हिणीन आपलें इतेसांव भेटयलां. तर भाग्यवंत आतोनीचे विनवणेन बापाचो सुबान आशिर्वाद तिका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकचो तालो भुक्ती पोळ्यान मारता उलो. बापा मोगडा तुजी मुखार मांडलोली आमची इंतेसां तूं मानून घे. आज जायतीं इंतेसां खासगी इंतेसां आमी घेवन आयल्यात तिवूय तुजे मुखार घालता. तिवूय स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक जें कितें आमकां गरजेचें ओतमीकताय आमची वाडोवंक तें तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C6 पेज 30. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें कोणींतल्या दातू मोदें ईश्वराक सोडले देणे. जेजूच्या कळसा सोवे भेटयता काळीज मोचे. 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 दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर रासाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या कळसा सोवे भेटयता काळीज मोचे. जेजूच्या कळसा सोवे भेटयता काळीज मोचे. भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक
सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विधेयी जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचे मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. बायग्योन आंतोनीचे विनोतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान आमकां तुजेर ओदीक बावार दवरूंक आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सर ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. निरोंतरी देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolparanzo, sorvis por tu, sorgani sonsar, borlia tuja vojbova, un sorgi tu soy, 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 sorvis por acina vieta, taka soy, un sorgi tu soy, 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 soy. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. ए म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gut por gutuya. Sumia Jesu amio undo kata, ani ekasitle pieta, title pauti, to voi bavanie sur, ami tuce moron por corta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
आम्हा समेस्तांच्या हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्लेल्यांची दया कोर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन जुजे बायगेवन आर्कांज मिंगेल बायगेवन दोर्नदूत आसिजीचो बायगेवन फ्रांसीस बायगोन आंतोन आमचो आस्करी बायगोन सेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्करी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनोर जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावबडीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टागती नोंदतलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे वशेन उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवकी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. खोम्याच्या वेळार आमी गायन घेवया. D7 page 50. दिवसात मनशाचे खाण लिपलो उंड्या रूपान ताने वाडले भुकेल्या पियोक दिले तानेल्याम. ताचो माई मोग मितमे नाशिल्लो. ताचो माई मोग मितमे नाशिल्लो. ताचो माई मोग मितमे नाशिल्लो. ताचो मोग मितमे नाशिल्लो. ताचो माई मोग मितमे नाशिल्लो. ताचो माई मोग
मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो मोग मीत में नाशिल्लो ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रेस्तांक संगाती दोनिया चाकरांक एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो मोग मीत में नाशिल्लो मरणांतलो जीवन जालो परिपूर्ण कोरार स्थापलो या पास्काचे ते जेवण कोराराचे ते जेवण ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीत में नाशिल्लो ताचो मोग मीत में नाशिल्लो उबी रावया प्रार्थुया सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता बाग्योंत आंतोनी वरी सगल्या वस्तू परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बोड दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसत फादर हायसीन कुमसाराक आसतलो तुमकां कोणाक कुमसार जावंक जाय तुमी थंय वचून जावचें आनी तुमी तरी चड जाण आहात जाल्यार आमी केन्नाय हॉलांत बसता कुमसाराक चड जाण आहात जाल्यार थंयच्यानूय येवंक जाता कावन्सिलींग आमी सदांच मंगळाराच्या मनशाक कावन्सिलींग करता आनी 2 कावन्सिलर्स अवेलेबल सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानाम तांचे कडेन मागीर तुमी अपॉयंटमेंट घेवचें आनी कावन्सिलींग करचें लोक खुशाल आहा आनी तिवूय खुशाल आहात बरे भशेन हें कावन्सिलींग चलता आतां थोडीं म्हणटालीं आमी मंगळाराची पावनांत आमकां जायतें काम आहा मंगळाराचें कावन्सिलींग आमचे कडेन जायना सो हांवें आयतारा दीस सकाळीं 9 ते 12 आनीक एक सिस्टरीक दवरल्या सिस्टर फाबियोला तिका अदी करून ती कॅरियर गायडन्स आनी आवय बापायक भुरग्यांच्या आवय बापायक थोरणाटेच्या कावन्सिलींग दिता सो आयताराची सदांच 9 ते 12 पासून ती कावन्सिलींग रुमांत आसतली सो तुमी ताचो फायदो काडचो आनी हांव खुशाल
जायतीं जाणां कावन्सिलिंगाक येवन आपलें जिवीत बदलूंक लागल्यांत म्हूण ही बरी वस्त ही बायगोंद आंतोनीचीच मिलाग्र आमचे मदें. तुमकां सांगलां आमच्या म्युजियमाक कितें तरी फुलनां पाकळी दिवंक सुमार 5 लाख न्हय पूण तुमी कितें दिवंक सोदतात तें दियात. आनीकूय येतले म्हूण हांव रावतां कित्याक हें म्युजियम भावार्थाची गोवायकी दितले. बिस्तें म्युजियम न्हू तें बरें जायतीं म्युजियम आहात गव्हर्मेंटाची म्युजियम आहात आनी तसलें म्युजियम न्हय तें. हाका नांवूच लिली म्युजियम आनी लिली म्हळ्यार बायगोंत आंतोनीचो भावार्थाचो परमोड आमी घेता ह्या मनान. कित्याक बार्देसच्यो सगल्यो वस्तू हांवें एकठांय केल्यात कित्याक हो भावार्थ तुमकां बायगोंत फ्रांसिस्क दे आसेजी आच्या फ्रांसिस्कान पाद्रेंनी हाडलो. बायगोंत फ्रांसीस शावेरान हांगा हाडूंक ना. बायगोंत फ्रांसीस शावेरान थोडो तिसवाड्यान थोडो आनी चड साश्टींत हाडलो ते जेजुईत पाद्रींनी. पूण हांगासर आमकां हाडलो फ्रांसिस्कान पाद्री. पासून हांव फ्रांसीस दे आसेजीचें नांव घेता. ताची इमाज वयर आहा ताका लागून हांगा भावार्थ वाडलो. आनी ते पासून ते म्युजियमांत कितें हांव एकठांय करतां तें ह्या बार्देसच्या वाठारांत फ्रांसिस्कान पाद्रींनी भावार्थ दिलो त्या भावार्था प्रमाणें कशे भाशेन कला उत्पन्न जाली, कशे भाशेन आर्ट उत्पन्न जाली, कशे भाशेन पेंटींग उत्पन्न जालें हाका लागून. आनी कोण पळय येतलो ते क्युरेटरान म्हाका सांगलां फादर तुजें सोपोन हें भावार्थ परगटूंक. भावार्थ आमचो बार्देसचो लोक ओदी करून सिओलचो लोक कसो जियेलो ताणें आपल्या भुरग्यांक दिलो आनी तो आतां ह्या काळांत कोण पळोवंक येतलो भायली मनशां तांकां मेवतलो. कितेंय तरी भावार्थाचें घेवन वेतली बिस्तीं आतालोयत वेचिनात. ह्या मनान हांव तें करूंक सोदतां. खंयचेय इगोर्जेंत म्युजियम ना. ही जातली पयली इगोर्ज जशें म्हाका आमचो कार्दियाल पात्रियार्क साहेब सांगतालो सुकोर this would be the first parish if you install this museum and I would like all the parish priests to preserve what they have in their parishes and to make a mini museum. अशें ताचीं उतरां म्हाका आनी तो रावता पुतून विचारता केन्ना जाता हे सुकोर तुजो म्युजियम केन्ना जातलो. एक पावट दोन पावटी अरे जावंकूच ना जाय तो वेळ वेता. बरो म्युजियम जातलो क्लास म्युजियम बिस्तो होचपोच न्हय. It will be a class museum with categorization. So curator आहा तो काम करता आनी ताचे बराबर 2-3 जाण हांगा येतात ते स्टॅच्यू पळोवंक तांचे मेजरमेंट घेवंक ते केदले व्हडले आहात कितें तें सगळें तो वावर चलता. आतां तो वावर जालो म्हणटूच मागीर तांकां फास्क्यो घालून तो एक्सपोज करतले आमी. पूण बरो वेळ आहा. इतले बेगीन तेणें म्हटलां आनीक एक ओरोस दोगून लागतलें तो सारको पुराय जावपाक. पूण आमी रावता तो पुराय जातलो म्हूण आनी आमच्या लोकांक सोयीक मेवतलो. तुमकांच न्हय पूण दुसरो लोक येता म्युजियम पळोवंक मेळटा कित्याक तांकां खबर पडली सुरू केला म्हूण सुरू करूंक ना पूण तांकां भावार्थाची यात्रा जातली. ह्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन मागतां तुमी कितेंय तरी दियात. आनी बायगोंत आंतोन सांगलां ते भाशेन कोणाचेय रिणांत रावचो ना. कोणाच्याय रिणांत तो रावचो ना. तुमी ताका इलेन दितात तो जाय ते 100 परत दिता. असले मनान तुमी दिवचें आमच्या ऑफिसांत व्हरून दिवचें. गेल्ल्या भावार्थान येतात आनी बायगोंत आंतोनीक दितात आनी ते बायगोंत आंतोन आमचे इगोर्जेक आमी तें घालूंक तो आमकां सोंपेपण दिता. ते पासून हांव तुमचेर आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद मागता. हांव खरें म्हणल्यार आदल्या दिसाक हांव मागूंक सुरू करता सायबा संतांतोन फाल्यां लोक येतलो फाल्यां मंगळार तुका मेळूंक तो येतलो तांचीं कामां कर तांची तुजो आशिर्वाद घाल. आनी मिसांत कितलीच पावटी मागता सुरवातेकूच न्हय दाना तोयरेच्या वेळार मागता भावार्थेचें प्रार्थन करता तेन्ना मागता मागीर संस्कार न्ही जाता तेन्ना मागता आमचे बापा जाता तेन्ना मागता आनी मागीर निमाणें मागणें करता आसतना मागता. ते पासून तुमची मागणी
जे रूल बायको तातून आयकतलो आनी तुमकां तुमी मागतात तें दितलो हो म्हजो बरो वासो आनी म्हजें आस्वासन तुमकां सगल्यांक उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरो वंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती बोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देड्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरो वंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चोरयांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, लांगविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कोर. आमेन. Sant'Antoni, Osturiancia Bocta, Portugal sotto odvortota, tu chakrantar kel
खेळता बघता बाळूक जेसू रायांचो राजा तुझ्या ग्रंथात खेळता बघता बाळूक जेसू रायांचो राजा क्रिस्तावांचे शार सुकोरे देखून तुवें दाखोवन दिले जेन्ना दर्या देगेर प्रेकार केले मासली वयर सोडून ते आयकले जेन्ना दर्या देगेर प्रेकार केले मासली वयर सोडून ते आयकले